नामणेचे न्यूरोसर्जन दोतोर PS रामाणी हांची दोतोर अजय वैद्यान घेतिल्ल्या मुलाखतीच्या दुसऱ्या भागान दोतोर रामाणीच्या व्यवसायाविशीं गजाली केल्यो. आता ह्या निमण्या भागान पळोवया दोतोर रामाणीन केल्ल्या समाजकार्य आणि तांणी बरयल्ल्या पुस्तका बद्दल काय माहिती. दोतोर म्हाका सांगा, तुमच्या हे संबंध मेडिकल प्रोफेशन सांबाळटा खूब जाण नकळो आसतले, म्हणून म्हाका तुमीच सांगिल्लें जाय. तुमी सोशल सर्वीस खूब करता, सामाजीक कार्य जें आसा हें खूब करता. आतां तुमचें अहिल्याबाई प्रतिश्ठान तुमी वाडये तुमी स्थापन केलां, थंय तुमची लायब्ररी आसा येदी व्हडली. तुमी कितलींशींच वर्सां गोंया दर चवथीक येवन हांगा कॅम्प करतात. हो जाणा, बाकी कडेन तुमचें सोशल काम खूब चल्लां. तर हें सामाजीक कार्य करपाचो हो जेनेटीक म्हणजे तुमकां हें बापाय कडल्यान आयलां काय ज्या समाजान आपल्या कठीण परिस्थितीन येदो व्हडलो केलो त्या समाजाचे ऋण प्रयत्न. येस ना, म्हज्या बापायच्यान किंवा आज्याच्यान तेन्ना आयलें ना तें, तेन्ना नाशिल्लेंच तें. दे वर नॉट डुईंग दॅट, नथींग लायक दॅट. इट केम टू मी बाय रिडींग, knowing people like mother, बाबा. इन फॅक्ट बाबा म्हणटा हॅज बीन माय पेशंट. हांवें ताजे फाटीचेर ऑपरेशन बी केलां अशें म्हणटा. अशे लोक म्हजे कडेन परिचयान जेन्ना आयले ते तांचे कडेन कितें तरी शिकपाचें आसा हें म्हाका समजलें. ते शिकून घेतलें तांचे कडल्यान. आनी शेवटी कितें आसा, सरकार आमकां कंपल्सरी करता म्हणून आमी टॅक्स भरता, आमकां कितें पयशे मेळटातले. समाज कंपल्शन करूंक शकना. पूण आपणा एक ध्येय आसूंक जाय, आपणाक समजूंक जाय आपूण ज्या घरान रावता तें आपलें घर, पूण आपूण जें घर ज्या जाग्यार आसा तें सगळें आपलेंच न्हय, तो परिसरूच आपलो न्हय. फकत आपलें घर साफ दवरूंक उपयोग ना, आपलें घर आपलें सरावंडींग साफ दवरूंक जाय. आनी आपचो समाज जो आसा आपले बरोबर, ते समाजा आपणे बरोबर घेवन वचूंक जाय. इट इज पार्ट ऑफ यू. सोसायटी इज अ पार्ट ऑफ यू. आनी जांकां समजलें तेच समाज कार्य करूंक शकले. जांकां समजलें ना ते फक्त आपले ते धन कलेक्ट करीतच उरले, ते बिजी उरले तातूंतच ते. पूण समाज हो आपलो एक भाग, हो आपण समजूंक जाय. आतां समाज म्हणजे सगळो जगूचो इन ब्रॉड सेन्स इज समाज न्हय. सो आय एम व्हेरी हॅपी दॅट माय सोशल वर्क हॅज रीच द वर्ल्ड. आय एम टीचिंग, training doctors all over the world. It is a big social work for me. I do. Plus in a smaller sense, आता समाजकार्य खंय करप, आय डिडंट नो वेर टू डू. सो फायनली आय डिसायडेड म्हणजे हांवें म्हणजे आमचो गांवूच पळय तो अपलिफ्ट केलो. तुमी आतां म्हळें तें थंय हांवें लायब्ररी केल्या. आमच्या हेल्थ ह्या दृश्टीन थंय खूब काम करता. दर वर्सा हांव थंय मॅरेथॉन एज्युकेशन, इट इज अ पार्ट ऑफ द हेल्थ, यू नो, जॉगिंग, व्यायाम करप, हें करप. हांवें थंय नवी घर बांदून थंय जिमनेशियम काडून दिला. काय ना, फुकट येवप करप सगळें दिता. फॅसिलिटी सगळ्यो म्हणजे आसा. तेन्ना आरोग्य व्यायाम करून आरोग्य बरें दवरप तें करता. ते शिवाय तें दुसरें आनीक म्हजें घर जुनें आशिल्लें तें तोडलां, ग्रावंडान फर्स्ट फ्लोर नवें घर बांदून सकयल ती लायब्ररी आसा. आमकां भुरगेपणान एक सुद्दां टॉय मेळ्ळो ना खेळपाक. वी डीड नॉट नो इट इज बर्थडे. वी डीड नॉट नो हाव टू कट द केक. आमकां कन्सेप्टूच केक म्हणजे कितें खबर नाशिल्लें ना, कापप नाशिल्लें. पूण हांवें ते चिल्ड्रन्स टॉय रूम करून दवरला. देर आर थावजंड्स ऑफ टॉय. आवयांनी तांचे सांजचे भुरग्यांक घेवन येवप, टॉय सगळे खेळप, जाय तेन्ना घरा कडेन वचप. म्हजो मनीस आसा तो काडून सगळें वेवस्थीत दवरता. तुटलेले भायर उडयता, नवीन हाडून दवरप. अशें भायर गार्डन तयार केलां. थंय सगळें ते झोपाळो, सिसो तेंय आसा. थंय भुरग्यांनी खेळप तेंय करप जें आसा. वयर हांवें कम्युनिटी सेंटर केलां. कम्युनिटी सेंटर ते लेडीज ग्रूप येवन तांणी सगळो सेल्फ हेल्प ग्रूप रजिस्टर सुद्दां केला थंय. ते दे कॅरी ऑन देर ऑल एक्टिविटीज सगळे करतात. तुमकां भजन जाय करा, मशीन करा, सोईंग करा, जाय तें करा. तुमकां सगळें कितेंय बेजीक फॅसिलिटी जाय ते हांव दिता. कोणाक भजन करूंक जाय, ताळ आनी पेटी तें हाडून दिता हांव तांकां सगळें. तुमी करात हे एक्टिविटी अशें म्हणून. तेय शिवाय एज्युकेशनल एसे कॉम्पिटिशन भुरग्यांक करता. कॉलेज स्टुडंट एसे कॉम्पिटिशन करता. त्या शिवाय 2 दीस 1 दीन वर्कशॉप करता. वर्सान आमी मुंबयच्यान घेवन येता लोक हांगा. ऑरिगॅमी आर्ट, पेंटींग आनी सायंटिफीक प्रोग्राम असले वर्कशॉप करता. सो तांकां प्रोत्साहन मेळटा भुरग्यांक. ह्या सगळी ऑल डिरेक्शन एकूच अशें म्हणून सगळें तें करता.
टू प्रोमोट दॅम फॉर बेटर हेल्थ, बेटर एज्युकेशन, बेटर अंडरस्टँडींग ऑफ द लायफ अशें म्हणून जाता. अशें तातूंतल्यान ते अशें करून बरीं भुरगीं आतां तांकां प्रत्येक स्कुलांतले एक भुरग्यांक आनी एक टिचर घेवन मुंबय व्हरता तांकां सायन्स टूर्स करता तांकां मुंबय पयलीं आसा BRC खंय आसा, नेहरू सेंटर कितें आसा आनी कितें प्लॅनेटोरियम खंय आसा हें सगळें दाखोवप. आनी दुसरें आसा मागीर रिलॅक्सेशन, अमिताभ बच्चनचो बंगलो खंय आसा किंवा शाहरुख खानचो बंगलो खंय आसा तेंय दाखोवप आनी मागीर तांकां घरा कडेन धाडप अशें म्हणून अशें प्रोत्साहन दिता भुरग्यांक सगळें. हें सगळें तुमी तुमच्या खर्चान करतात हें सगळें? सगळें म्हज्या खर्चान करता. प्रतिश्ठानच्या? प्रतिष्ठान. आनी आय फील व्हेरी हॅपी अबाउट इट डुईंग इट. आय डोंट डू इट एज अ ऑब्लिगेशन, आय डू इट एज अ प्लेजर एंड दॅट इज द डिफरन्स. बिकॉज आय डू इट एज अ प्लेजर एवरी इयर आय गेट मोर एनर्जी टू डू इट इन अ बेटर वे अशें आसता. यू नो अशें म्हणून. तर देर इज ऑलवेज अ प्लेजर इन डुईंग सोशल वर्क इफ यू आर डुईंग विथ द करेक्ट इंटेंशन. If you are doing with the intention getting a vote or something, then your intentions are different. You know. We have no expectation to gain anything from the society. I feel obliged that I have to give to the society. I give it and it gives me pleasure, tremendous. That is very important. आणि तुम्ही दोतोरांक सुद्दां तांकां तुमी स्कॉलरशीप दितात? स्कॉलरशीप दिता, भुरग्यांक ट्रेनिंगूच दिता न्हय, ते येवपाक खर्च बिर्च काडपाक आनी स्कॉलरशीप दिता. इतलेंच न्हय, हांवें मुंबय एक फ्लॅट घेवन दवरला, एअर कंडिशन कंप्लिटली, भितर किचन बिचन सगळें आसा. सगळे जगा वयले पळय स्टुडंट म्हजे कडेन येतात, ते थंय रावतात फुकट, सामकें कांय ना सगळें. तूं एक दीस राव, एक आठवडो राव, 2 म्हयने राव, 3 म्हयने राव, कांयच हरकत ना, ते रावपाक जाय म्हणून अशें. म्हणजे आय फॉलो गुरू शिश्य परंपरा, म्हणजे सामकें ट्रू सेन्स. शिश्याक जितलें पळय आसा तें तांकां दिवप, तांचे कडल्यान एक्सपेक्ट कांयच करप ना. हो जो कन्सेप्ट आसा तो क्लियर आपले कडेन मायंडान क्लियर दवरूंक जाय, तर मागीर मजा येता, जिवनान सूख मेळटा ताजे पासून. नाजाल्यार आपूण ते आतां तुमी म्हणटा उदक मेडिसिनचे उडे सगळें कॉमर्स जालां न्हय, सगळे डॉक्टर कॉमर्स करता, पयशे करता, पूण ताका मनाक भितर धाकधूक आसता. म्हाका एकदां केन्ना पकडीत काय कोणी, म्हाका हें करीत काय, पुलीस येत काय आपले कडेन, अशें ते धाकधुकीचें जिवन आसता. आय लिव ए व्हेरी फ्री लायफ, कंटेंटेड लायफ. नो सुनर आय एम स्लिपींग 5-5.5 वर म्हाका न्हीद मेळना, पूण एकदां न्हिदलो की म्हाका रोखडी न्हीद पडटा. दोतोर, तुमी 3 पुस्तकां बरयल्या. ताठ कणां तें पयलें पुस्तक तुमी बरयलें, ताज्यो जवळ जवळ 7 वर्सांत 14 आवृत्ती जाल्यो. दुसरें तुमी बरयलें तें 70चे बोल, जेन्ना तुमकां 70 वर्सां जालीं तेन्ना 70चे बोल. आनी तिसरें बरयलें तुमी लायफ ऑफ पर्पज. 3 पुस्तकां तुमी बरयलीं. बरोवपाची आवड खंयच्यान आयली तुमच्या? दोतोर म्हाका सांगा, वाचन कितलें? चालूच आसता. आनी म्हजो म्हणजे म्हाका हांव सदांच ऑपॉर्च्युनिटी सोदून काडटा. ब्लेसिंग इन डिसगायज म्हणटा तशें न्हय. हांव आतां जगाचो प्रेजिडेंट न्हय. गेल्या वर्सा 2011 22 वेळा हांव फॉरेनाक गेल्लो. तर सांगपाचें म्हळ्यार कितें, ट्रॅवल पळय आसता तो म्हणजे भौतीक जिवन प्लेनानूच आसता न्हय. That is my time of reading. I don't waste that time. I take my reading materials and I go on reading that material. You know, I get that is the best time for me to read. You know, like that. Let me correct you. मातशें तुमकां चुकना. I have totally written. आतां 40वें पुस्तक चालू आसा म्हजें. 39 is published already. आतां 40वें चालू आसा, तातूंतली ही 3. I have written almost 17 textbook for the doctors. And now I'm writing for the world. I already published 1 book for the world that was published in Brazil last year. So the world has requested me ना आता आणि एक पुस्तक तरी बरें म्हणून. So I'm writing 1 more book. ते 40वें पुस्तक आता. That will be hopefully publisheran दिल्या रोखडेच जाल्यार नेक्स्ट इयर 14 सप्टेंबर कोरियाक पब्लिश करतले अशें आसा तेन्ना. आनी त्या शिवाय आनीक बारीक पुस्तकां सगळीं बरयल्या. म्हणटकूच पुस्तकाचो छंद, पुस्तक तुमकां खरें म्हळ्यार शी इज नॉट एलायव, नैना आचार्य पळय आसा, ती म्हजी पेशंट आशिल्ली. ती जे लेखिका, तिणें पुस्तकां आपली खूब बरयल्या अशीं. दे आर नॉट लिटररी, नॉट व्हेरी हें न्हय, पूण बरयल्या खूब अशें. तो वेन शी बिकेम माय पेशंट, म्हजी जाल्ली तिजें ऑपरेशन केल्लें हॉस्पिटलांत आसली, सायन हॉस्पिटलांत तें केल्लें तेन्ना. ती हट्टूच धरून बसली, ते पाठदुखीचे तुम्ही पुस्तक लिहायलाच पाहिजे म्हणून, तुम्हाला जे काय पाहिजे ते मदत मी करीत म्हणून सांगितलं. म्हटलं आम्हाला पुस्तक कुठे देतात. तर
सामको तिणें आग्रह भरलो तुका जाय ते आपूण तुका मदत करता तूं बरें कितें बरें आपूण तुजें एडिट करता आनी कितें करता तर मी ते पाठीच्या दुखण्याला भिवू नका म्हणून पयलें पुस्तक काडलें हांवें आय डीड नॉट नो वॉट टू डू शी ओनली तिणेंच घेवन गेलो पुण्याक कोण तरी पब्लिशर काडलो आनी ते पब्लीश केलें अँड टू माय सरप्रायज बरोबर 22व्या दिसा ती त्या पब्लिशराक लेंगवण चप्पल बिप्पल पुण्याचो सांजची म्हजे कडेन आयली ती आनी एकदम जोरान मी तुम्हाला सांगत नव्हते काय पुस्तकाची गरज आहे बघ तुमचं पहिलं एडिशन संपलं नाही आता दुसरं एडिशन काढायचं आहे आणखीन काय लिहायचं आहे का तुम्हाला सांगा म्हणून मग फायर केलं दॅट टायम आय रियलायज की खरीच लोकांक गरज आसा दॅट वॉज द बिगिनींग ना तुमची ही तिन्ही पुस्तकां ताठ कणा तुमची ऑटोबायोग्राफी आसा ऑटोबायोग्राफी आसा दुसरे 70चे बोल हे म्हणजे वृद्धत्वा कडेन वतना मनशाक कितें जाय फिलॉसॉफी आसा आनी लायफ ऑफ पर्पज म्हणटा इज टोटली डिफरंट तातूंत तुमचो एक तबलो वाजयतानाचो फोटो आसा आनी एक ग्रूप फोटो आसा थंय पेटी आसा म्हऱ्यान